पयलो मुद्दो म्हणतो हे दिसांनी मुखेलमंत्री वोट बँक पॉलिटिक्स करपाक म्हजे घराचे प्रोग्रामाक सगळ्या कडेन ते फॉर्म वाटपाक भोंवता आनी चड करून जे लोक बेनिफिशरीज आसात जे बिगर गोमंतकी आहात म्हळ्यार गोंयकार न्ही तांकां सांगता एक प्रश्न करता जो तुमचे मिडिया हाजेर म्हळ्यार सोशल मिडियाचेर बी हांवें पळयलां तुमचे रेग्युलरायजेशन जावंक कोण नासलो तुमचेर कोंत्र कोण आशिल्ले रेव्होल्युशनरी गोवन आशिल्ले गोवा फॉरवर्ड पार्टी आशिल्ले अशे एक एक पक्षाची नांवां घेता ही नांवां घेवप म्हणल्यार कितें बेसिकली ह्या बिगर गोमंतकी लोकांक म्हणल्यार जे नॉन गोवन आसा तांकां मुखेलमंत्री इन्सायट करता कित्याचेर इन्सायट करता तो ऑन आवर स्टँड द MLA स्टँड इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली जंय आमकां प्रिविलेज आहा आमकां प्रिविलेज आसता थंय आमच्यान जाय तें उलोवंक जाता ही लोकशाय तुज्यान अशें प्रोवोक करूंक जायना फाल्यां तो म्हणटा इन अदर वर्ड्स तो म्हणटा हांचे रामा काणकोणकार करा म्हणून दोळ्या हांकां धरून रस्त्यार सो बेसिकली दीस इज अ इन्स्टिगेशन ऑफ वायलन्स अगेन्स्ट द ओपोजिशन आनी हांव ह्या नवे गव्हर्नराक वचून मेळूंक ना पूण म्हाका दिसता ह्या कारणा खातीर वचचें पडटलें ताचे म्हऱ्यान कित्याक हें सारकें न्ही दीस इज अ क्लियर कट मेसेज दॅट इज ट्रायंग टू से नॉट ओनली क्रिएटिंग अ वोट बँक बट इज इन्स्टिगेटिंग दॅट वोट बँक अगेन्स्ट द ओपोजिशन अशें जावंकूच शकना वचून तूं भायर मिटिंगो घेता जेन्ना हावजान कितें जाता ताका एक सॉलेमनिटी आसता ते सॅक्रोसँक्ट हावज इज सॅक्रोसँक्ट भितर जाल्ली वस्त भायर अशें रेफरन्स करूंक जायना आनी मुखेलमंत्री एक टायमार स्पिकर आशिल्लो सभापती आशिल्लो ह्या गोंयच्या असेंब्लीचो सो ताका एक कळूंकूच जाय कायदे आनी दीस इज नॉट इन गूड टेस्ट एट ऑल दुसऱ्याचे वचून प्रोवोक करप ना ते तुमचेर अशें उलयताले उलयताले कितें उलयताले आमी गोंयकारां खातीर उलयताले आमी म्हणटाले की कोमुनदादीच्या जमनीन जी कोणें रेग्युलरायजेशन जर आसा जाल्यार गोंयकार कोण आहा तो ताका खंय म्हणून थंय आज आमी डिमांड करपाक कित्याक आयल्या